तेजे अगेन्स्ट उलयना आनी फॉर उलयना. जे पूण कितें जालां ते इन्सिडेंटान आख्खो इंडियेचो लोक दुखी आनी गोंयचोय तशें जावंक जायनासलें. आनी जे फावंडेशन आहलें तेजें ते ट्रायल कोर्ट जो आमचो म्हापसा एडिशनल सेशन्स कोर्टान ऑलरेडी सांगला की तांकां बेल ग्रांट करूंक ना. सो इन्वेस्टिगेशन नीड्स टू हॅपन. ते कशें दिल्या, वॉट इज द मॉडस ऑपरेंडी, तेणी कशें केलां, सरपंचान सायन कशी मारल्या ते तेजेर इन्वेस्टिगेशन जावचें म्हणूनच ताका बेल दिवंक ना. सेम इज बीइंग चॅलेंज बिफोर द हाय कोर्ट. बट अजून रेस्पॉन्डिंग आहात ते दोघी जाण. पोलिसाचे फेलियर कशें दिसता खंय तरी की सी पुलीस रावल्या बिकॉज दे हॅव एप्लायड बिफोर द, म्हाका दिसता, म्हाका तरी दिसता. आय डीड नॉट आस्क. अप्लायड आणि रिजेक्टेड. पूण रिजेक्ट जाले म्हणटकीर ऑटोमॅटिक पोलीस पोलिसांनी वचप न्हू. थिंगा रिजेक्ट जालो, हिंगा तेणी नेक्स्ट डे हिंगा घातलो हायकोर्टान. आनी तो तेन्ना कितें करूंक सोदतालो, तो आपलो ब्लेम काडून सरकाराचेर घालूंक सोदतालो. आतां लायसनां सगळीं 33 एक सर्वे नंबराक 33 लायसनां दिल्या. तुमी कोणें पळोवंक ना जाल्यार तुमी पळोवची ती. म्हाका जाय जाल्यार आमच्या ऑफिसान आहा ती 33. हांवें RTIसून घेतल्या ती 33 लायसनां, एकूच सर्वे नंबर. आनी तो दिशाभूल करपाक लोकांक, स्पेशली आरपोराच्या लोकांक तेणें सांगलें की आपणें कांयच दिवंक ना. सत्य म्हणटा ते फुडल्यान येयलें. आतां तो तेणें डिनाय करूंक ना की आपणें सायन मारूंक ना म्हणून. डिनाय तरी करूंक जाय आसलें. वेन ही वेंट टू एडिशनल सेशन्स कोर्ट सायन तेजी म्हणून सिद्ध जाता. आतां पुलीस कित्याक अरेस्ट करिना, तो PI अंजुना जो आहा तेका विचारचें पडटलें. पूण हे फेलियर जे दिसना तुमकां, फाल्यां कोणूय गोंया भायलो सुद्दां येवन अशें करतलो. गोंयचे जर अशें करून एक मॅसेज पास जावपाची गरज आहा. मॅसेज एक वचपाक जाय. ही मॅसेज आमकां एडिशनल सेशन्स कोर्टाचे जजान दिली की यू कॅन नॉट डू वॉट एवर यू वॉन्ट एंड यू कॅन जस्ट कम एंड टेक अ बेल. की पुलीस वॉन्ट्स टू अरेस्ट मी, आय एम अ रिस्पेक्टेड सरपंच ऑफ द विलेज एंड आय शुड नॉट बी अरेस्टेड बिकॉज आय एम द सरपंच. आपणे सायन मारून दिल्या. सो इट इज, यू शुड नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. तुका जी सायन मारूंकूच जायना ती तुवें मारून दिली. सो हितून कितें तरी आनीक भितर डीप आहा. कितें आहा ते पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेट करपाची गरज आहा. खंय तरी पुलीस स्लो जाले अशें म्हाका तरी अशें दिसता. पुलीस स्लो जाल्या ह्या केशीन. अरेस्ट केल्यावर सारकी मेसेज एका आमचो कोण तो लुथरा ब्रदर्सांक अरेस्ट केले. लुथरा ब्रदर्स वर द ओनर्स. आतां हे जे दुसरी गांतोन जी आहा ती अजुनूय अरेस्ट जावंक ना. तितून प्रोसिजर चालू आहा, बट प्रोसिजर स्लो आहा हें म्हाका तरी दिसता. आनी आतां असेंब्लीचो फोरम आहा, हो म्हाजो रायट थिंगा उलोवपाचो आनी वी वील स्पीक ऑन द सेम. कितलेच जाणांक सस्पेंड बीन केल्या न्हू. आनी कितले जाण उरल्या सस्पेंड जावपाचे. सो हे जे रिपोर्टाचेर जितके नांवां दिल्या तितके जाणांक म्हाका दिसता बेगीतल्या बेगीन कारवाई आमी मागता न्हू. आतां असेंब्लीच्या फोरमान आमचो रायट जो आहा हो आमकां मेळपाक जाय. वी आर आस्किंग फॉर दॅट रिपोर्ट इन द असेंब्ली. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जेन्ना आमचो हें आसतलें उलोवप आसतलें तेजेर आमी कित्याक स्पीकर इज गोइंग टू अलाव दॅट टू डिस्कशन ऑन द पर्च. बिकॉज आयचो मुद्दो ऑपोजिशनाचो तोच आहा. सो कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाजे जाल्लो आहा. सो अशें कितें सगळ्यांक दिसता की आमदार म्हणजे आमदार पावरफूल आसना. जेन्ना पंचायत आसता थिंगा पंचायत दिता. पंचायत आमदाराक विचारून दिना काय, पंचायत आपूण दिता. पंचायतीन कितली लायसनां दिवंक शकता आनी कितली लायसनां दिवंक शकना हें इम्पॉर्टंट आहा. आनी त्या खातीर ह्या केसीनसून खुबशे गजाली क्लियर जातल्यो आनी खुबशे गजालीचेर स्ट्रिक्चर्स पास जातले, ऑर्डर्स पास जातले. हायकोर्टानूय हो मॅटर चालू आहा. हायकोर्ट ऑल्सो वील पास नेसेसरी ऑर्डर्स रेस्ट्रेनिंग
any type of license to be given by the Could you tell us what is the outcome of the investigation of the West? eye opener cannot be at the cost of 25 people. Yes, sir, definitely. But Sir, but could you tell us sad. what is the It outcome? is very sad. तुम्ही रिपोर्टचा डिमांड करतले लेजिस्लेचराक डिमांड करतले काय सगळे पब्लिकाक आउट करचे See, आमकां दिलो म्हणजे सगळ्यांक येयलो न्हू. आमी कितें घरा व्हरचे कित्याक फक्त ते So it is going to be in public domain. Michael, So the तुम्ही- report of magisterial report is also important. तुम्ही पंचायत रिस्पॉन्सिबल म्हणता तेन्ना पंचायत मिनिस्टर हांव हुंयसरूच म्हणना पंचायत मिनिस्टर हांवें हुंयसरूच म्हणोंक ना पंचायत रिस्पॉन्सिबल पंचायत हो एक भाग आहा. पूण पंचायत सो मिनिस्टर आरपोरा पंचायत सरपंचान आपल्या हातीन हे घेतले आनी दिले म्हणजे सेक्रेटरीन कितें सांगलेलें खंय मिटिंगीक की पास केला तेंच्यांनी आता सरपंचान सांगले हे घाल मिटिंगीक पास केले मागीर तेजी सगळे डॉक्युमेंट चॅक करचे पडटा न्हू दिवच्या पयलीं बाबा हेजे कडेन टीसीपी आहा आदले लायसन आहा टीसीपीचे आहा कोणाचे आहा लायसन पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आहा आनी कितें आहा फायर एंड सेफ्टी इमर्जन्सी सर्विसेस जे आहा आनी तेजे उपरांत सेक्रेटरी ते सायन मारून दिवपाचो सो तेजी लायसनां कसलीच ना हे पयली लायसन कोणाच्या हेजेर ताणें दिला आणि ते कितें आहा ते सायन मारले आनी दिली मायकल बाब एक सर, मिनिट. एकूच तो major- गांधीकूच विचारूंक शकता major question मायकल आता बाब, असा तू की एक- गांधी- two people are responsible for गांधीकूच विचारूंक शकता आमी सांगूंक शकना सर, बाकीचे क्लब जे आसा ते विदाउट परमिशन फाटल्या दिसांनी सेलूय केले पण तरी सुद्धा चलताले अशें आयकुपाक येताले तुवें तांचेर पंचायत एक्शन जातली सर जबाबदार आता पंचायत जबाबदार आसता म्हणल्यार पंचायत has to be very एक responsible पहिलो. when they are giving this type of license. जेन्ना आमदार किंवा मंत्री असता पळय ते पंचायती हे आपले अंडर पंचायत म्हणून हे करतात तेन्ना पंचायत Under जबाबदार- no see we are MLA does felicitation work like all the governmentaची स्किमी आसो थिंगा हॉट मिक्सिंग करूंक जाय थिंगा आनी कितें बरो प्रकल्प हाडूंक जाय सरकाराचें फंडींग हाडूंक जाय थिंगा आमदार आसता आनी पंचायत जे एनओसी दिता थिंगा बसोन पंचायतीन लायसनां दिता एनओसी दिता वेगवेगळे वस्तू दिता तितून आमी कशे रिस्पॉन्सिबल ऑर आमी कशे थिंगा एवरीडे वचून चॅक करतले आमचे कडेन 5-5 पंचायती आहा 4-4 आहा तितून आमी वचून चॅक करप हे योग्य जायना आमी केन्ना पंचायती कडेन इसारो बसना तुमी कसली लायसन आता जी क्लब आशिल्ली तांकां दिली एनओसीस बीन दिली फायराच्यो बीन तेणी सगळ्यांनी एप्लाय केला हांवें मागीर तेन्ना मिडिया रिपोर्ट पयलो हांवेंय चॅक केल्ले सो तेणी सगळ्या कडेन एप्लाय केला ऑनलायन एप्लाय केला इन्स्पेक्शन जाला तांकां जे कितें सांगलेले घाल म्हणून ते सगळ्यो वस्तू तेंच्यांनी घातल्या म्हणजे ऑल द फायर हायड्रंट्स आनी कितें 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 घालूंक जाय ते सगळे घातला खंय बट तांकां फायनल एनओसी उरले दिवपाच्यो अशें म्हणून म्हाका सांगला फायर these two people should be held for the 25 death तुमकां दिसता अशें हांव खंयसरूच म्हणना की दीस 2 पीपल आतां गव्हर्मेंट म्हणटा आमी इन्व्हेस्टिगेशन करता पुलीस म्हणटा आमी इन्व्हेस्टिगेशन करता मॅटर इज ऑल्सो in the court of law. High Court is separately hearing this matter. Plus, in the police, they are doing their investigation. But जो कोण ह्या इन्सिडेंटान कोण रिस्पॉन्सिबल आहा ताका इमिडिएटली अरेस्ट करूंक जाय पुलिसांनी आनी मागीर लेट देम गो टू द कोर्ट एंड गेट द बेल म्हणजे प्रोसिजर जो आहा हो जावपाक जाय म्हणजे अरेस्ट फॉर्मेलिटी म्हणटा पळय ती जावंक जाय आयदर additional district court gives you bail or high court gives you bail then you are out till then you have to be in no आता ह्या केसीन कितें आहा सेक्रेटरीन लायसनां दिवंक जाय सेक्रेटरीन लायसनां दिवंक ना खंयसरूच तुमी बारीक पळया एपिसोड सेक्रेटरी हॅज नॉट सायन एनी लायसन्स नायदर ही स्टॅम्प इज देर ऑन द लायसन्स सो पंचायत लेटर इज बींग मिसयूज्ड एंड somebody has typed these licenses. I don't know whether the panchayat staff has typed because secretary has to tell to type. Sarpanch cannot type. It is not a correspondence which goes to somebody for inspection of your site for illegal construction which Sarpanch has the power to tell the typist to type. आता typist type केले secretary सांगूंक ना secretary म्हणटा आपल्याक काय खबरूच ना ही लायसनां दिल्या पळय सो हेचेर सगळ्याचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आहा सेक्रेटरीन जेन्ना पंचायतीचे मेंबर म्हणटा की बाबा आमी वी आर टेलिंग यू टू टेक दिस रेजोल्युशन हीज जॉब इज टू रायट द रेजोल्युशन वेदर टू इश्यू ऑर नॉट इट इज प्रोगेटिव्ह ऑफ द सेक्रेटरी एंड नॉट द सरपंच हियर सरपंच हॅज मिसयूज हिज ओन इज द पावर्स ऑफ द पंचायत राज एक्ट and told somebody to type, put the stamp,
ही हॅज टेकन द मनी ऑफिशियल मनी ऑल्सो आनी उरलेले जे कितें आहा ते तेका पुलिशेन विचारचें पडटलें बाबा कितें पळय ती स्टोरी इतले 33 लायसनां तुवें एकूच दिसाक कशी दिली ते विचारपाची गरज दिस इज वन इन्स्टन्स अशें आनीक जावचें न्हू म्हणून जे पावर्स आर वेस्टेड विथ द सेक्रेटरी सरपंच हॅज लिमिटेड पावर्स इन पंचायत राज एक्ट बट द गव्हर्निंग बॉडी इज पॉवरफुल टू टेक अ रेझोल्युशन बट टू चेक ऑल द डॉक्युमेंट्स इज द प्रोगेटिव्ह ऑफ द सेक्रेटरी अँड द स्टाफ ओव्हर आता ही घटना घडली म्हणून मायकल बाय ही घटना घडली म्हणून लायमलायटान गेले अशे कितल्योशो तुजे मतदारसंघात बाकीची पंचायती आसात See, coastal belt is vulnerable to all these type of cases, such licenses or whatever. म्हणजे कितकेच जाण लोक अप्रोच जाता पंचायतीक सो तेचेर म्हाका दिसता अमेंडमेंट्स येवपाची सारकी गरज आहा पंचायत राज एक्ट म्हणजे कोण दिवंक शकता हे आनी ते आसा ते पूण ते प्रॅक्टीस जायना इन रियलिटी प्रॅक्टीस जायना खबर नासलें म्हटलें पळय कशी एमएलएची जबाबदारी आसूंक शकता ती बाबा पंचायत इज अ सेपरेट इन्स्टिट्यूशन आय कॅनॉट गो अँड इंटरफियर वॉट इज हॅपनिंग इन द पंचायत वी कॅन ओनली गाईड देम वी कॅन ओनली टॉक टू देम प्रॅक्टिकली वी कॅनॉट Michael, do you aware about the one incident that Shilpa Shetty's club got the permission to demolish? Western Railway. हांवें चॅक करूंक ओके मायकल बाब तुम्ही म्हटले सेक्रेटरी वी विल कितें आहा जाल्यार आमी पोवन घेतले सेक्रेटरीचे मायकल बाब तुम्ही म्हटले पळय जेन्ना सेक्रेटरीन जे इश्यू करूंक ना म्हटले सगळे सरपंच सेक्रेटरीची एज अ गव्हर्नमेंट सर्वंटाची ड्युटी असता ते सगळे पळोवपाचे इलिगलिटीज काय घडोवंक जायना तेन्ना सेक्रेटरीन हे करूंक ना सगळे जेन्ना पंचायतींनी इतली एप्लिकेशनां येता सरपंच कॅनॉट जस्ट टेल somebody to type and go on signing and issuing the license. It is a job of the secretary. सेक्रेटरी तेच सेक्रेटरी Let us see what the High Court has to say. High Court and matter फाल्यां कितें आहा तो आयज दिसता आयज हो फाल्यां केन्ना तरी आहा तो the anticipatory bail application is before the Honorable High Court. So High Court also has to decide whether there should be a custodial interrogation or bail to be granted. It is their prerogative now. मायकल बाय ह्या प्रकरणातून सेक्रेटरी बॅकअप करतलो बॅकअप म्हणजे कितें आतां जे कामां सेक्रेटरीन सायन मारूंक जाल्ले थिंगा सरपंच सायन मारता आतां एक एकट्या मनशाक आमी दोश दिलो दुसरो मनीस कसो दोशी जाता तेणें सगळे डॉक्युमेंट्स चॅक करूनच सायन मारप आसता न्हू सेक्रेटरी तेजे सेक्रेटरीचे सिग्नेचराक वालोर आहा आतां तेणें मारली सरपंचान म्हणून सेक्रेटरीक आतां तूं फाशीर चडयतलो हें म्हाजें थिंकींग द कोर्ट थिंकींग लेट देम डिसायड तेजेरूय घातली केस तेजेरूय घातली तेकाय बेल मेळोंक ना एडिशनल सेशन्स कोर्टान ना पूण जेन्ना तूं हांवें म्हणटाले सेक्रेटरी खबर ना जाल्यार मानवे पंचायती सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ थिंग they have written the secretary has written the resolution now to give it or not that license it is the full decision and prerogative of the secretary and not the sarpanch again I am correcting you on this that you cannot say that he can give बरोयले म्हणून सरपंचान दिवंक जायना ते सेक्रेटरी तितलो जबाबदार जालो बरोयले आतां बॉडी रिझोल्युशन रिझॉल्व करता एप्लिकेशन येयले की हे रेझोल्युशन घेवचें आनी बरोवचें म्हणून ते सेक्रेटरी कसो डिनाय करूंक शकता ते कायद्यान बसता काय ना ते पळोवपाचें काम सेक्रेटरीचें न्हू कायद्यान बसता काय ना ते पळोवपाचें काम तेणें गायड करूंक जाल्लें दिस पॉयंट इज करेक्ट तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर